एक्झॅक्टली फिशर्स म्हणजे कितें? फिशर म्हणजे एक ज्वलंत समस्या. बरोबर. इट्स अ बर्निंग इश्यू. And burning at all the places. येस. सो टिपिकली कितें आसा, पेशंट आमचे कडेन जो येता तो इतलो ताका जळफळाट जाता म्हणून येता, इट बर्न्स इन द रॉंग प्लेस म्हणून येता. यू नो, आय हॅड स्पायसी फूड येस्टरडे एंड लास्ट 3 days इट इज रिमाइंडिंग मी ऑफ इट्स स्पायसीनस. अशें करून वेगवेगळ्या तरेन आनी इट रियली बर्न्स. आनी आमकां मातशी केन्ना केन्ना आयकतना हांसपाक येता, बट त्या मनशाची परिस्थिती खूब वायट जाल्ली आसता. आनी मागीर म्हणून दीस इज वन ऑफ द रिजन्स मागीर तो खंय मेळटा ते कोणा इंटरनेटाचेर आनी खंय ते मागीर सोदपाक पळयता. बिकॉज द सिच्युएशन इज सच, त्या टायमार दोतोरा कडेन वचपाचें म्हणजे जे तकलेन एक फावटी येना. आनी तातूंत जाता कितें बेजिकली की बिकॉज ऑफ हीज हॅबिट्स एंड ऑल दॅट, ताका एक तर ते स्टूल्स हार्ड जाल्ले कडेन आसता आनी तो फोर्स करपाक पळयता. जेन्ना तो फोर्स करपाक पळयता तेन्ना ते जे एक स्पिंक्टर हांवें सांगिल्ले जे वाल्व ते रिलॅक्स जावचे सोडून मातशे टायट जाता बिकॉज ही इज ट्रायंग टू फोर्स. आनी तेन्ना ते फोर्सान जेन्ना पळय ते मागीर डायलेट जाता, ओपन जाता, तेन्ना भितरल्यान ते कट्स पडटात, कात्रे पडटा. आनी प्लस स्टूल हार्ड आशिल्ल्यान ते कात्रे आनीक वाडटा. ते मल्टिपल जेन्ना ताका ते भितरल्यान कट्स पडटा तेन्ना ते दुखपाक लागता. कारण इतले भितर ते कट्स वता की भितरली नर्व्स ते सेन्सेशन खूब आसता. इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव एरिया. आनी ते नर्व्स एक्सपोज जाल्ल्यान ताका सिवियर पेन जाता. पेन जातकूच परत ते वाल्व जे आसा आनीक टायट जाता, तो परत फोर्स करपाक. सो इट्स अ विशस सारकें. म्हणून ताका ते त्रास जाता. प्लस तातूंत मागीर ब्लिडींग जाता. सो पीपल कम विथ एक तर सिवियर पेन आनी ही रिफ्युजीस टू पास मोशन. म्हाका आतां वतलो जाल्यार म्हाका आतां दुखतलें म्हणून तो अवॉयड करपाक पळयता. तातूंत ताजो प्रॉब्लम आनीक वाडटा. आनी प्लस वता तेन्ना ब्लिडींगूय जाता कारण ते फ्रेश कट्स जाल्ले कडेन आसतात. वो आतां एक्यूट म्हणटात त्या कंडिशनान ताका जाल्लें तशें. मागीर तो कितें करता, कितें तरी मागीर ट्रिटमेंट घेता. समटायम्स ही विल गो टू अ डॉक्टर, समटायम्स ही मे नॉट गो. मागीर ते क्रॉनीक स्टेजान वता. क्रॉनीक हितून कितें जाता की ते घाव तसो थोडोसो भरता पण चडसो आसता तसोच. आनी इट नेवर हिल्स बिकॉज ते कितें आसता, परत परत तेजें टायटनिंग जाता, रिलॅक्सेशन जाता, परत ते हार्ट स्टूल्स पर्सिस्टंट. कारण बेजीक कंडिशन ताणें करेक्ट करूं ना. ताजेन ते क्रॉनीक स्टेजान एक फावटी वतकूच तेन्ना ब्लिडींग बी तेन्ना जावचें ना, पण मदीं मदीं ताका दुखत रावता. पेन मे नॉट बी दॅट सिवियर, पण जेन्ना तो मागीर कितें तरी अशें कितें तरी खाता की ताका परत कॉन्स्टिपेशन जाता, तेन्ना मागीर ताका ते परत सिवियर पेन जावपाक वता. तो हे परत जावन जावन मागीर तो फायनली डॉक्टरा कडेन पावता. आनी तेन्ना मागीर तो सांगता आपल्याक कितें अशें अशें त्रास जाता. आनी मागीर वेन वी एग्जामीन आमकां तें कळटा की मल्टिपल थंय कट्स पडिल्ले आसात, आनी दॅट वी कॉल एज फिशर. आनी ताजे मागीर आमी त्या प्रमाणे ताका ट्रिटमेंट दितात.